त्या आमसभेक फक्त एकूच विषय आशिल्लो की केंद्रीय समितीक 2 वर्सांची मुदतवाड दिवपाचो आणि ती हांव सर्वांच्या याने आमी आज ती केंद्रीय समितीक 2 वर्सांची आमी मुदत दिल्ली आसा आमसभेन। ही मुदत आमी घेतल्या ती फक्त पक्षाचे कार्य फुडें व्हरपाक, पक्ष बळकट सगळे 40 मतदारसंघात बळकट करपाक आणि जी आव्हानां गोंयांत ह्या पक्षा समोर येता ती आव्हानां उतर दिवपा खातीर पक्ष बळकट जावपाची खूब गरज आसा आणि ती आव्हानां आमी पेलतले, पक्ष बळकट करतले आणि फुडें वतले। आमी आतां फेब्रुवारीच्यान काम सुरू करतात। फेब्रुवारीच्यान आमचें काम हें प्रत्येक मतदारसंघात सुरू जातलें आणि त्या पद्दतीन ती मांडावळ केली वतली। सर, पक्ष विलीन करपाचे काय बातम्या येताले फाटल्या दिसांनी? कोणी गेला तर ताका विचारा। कितें सर? तो कोणी विचारला पळय तुमकां सांगला ताका विचारा, आमी सांगूना। बातम्यो तुम्हीच केल्या, मिडियान आनी न्यूजपेपरानूच बातम्यो केल्या आणि हे डिसिजन सगळ्या लोकांनी मनापासून घेतलेलें आसा। आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटी आणि जो कॅथलीक आनी मुस्लीम लोक आमच्या पासून पयस आसा ह्या दोनूय समाजात एकठांय करप, हांचे कडेन सुतोवाच करप आणि त्या नंतर एक स्टेप मुखार कसो वचप हें डिसिजन आमच्या कमिटीन घेतला। बरे कॅथलीक लिडर जे आसा, ज्यांच्या फाटल्यान बरो इतिहास आसा, बरी संस्कृती आसा, अशा लोकांक आमी हेळून राजकारणांत मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले। पसून जो कॅथलीक पयस आसा आनी मुस्लीम वर्ग पयस आसा ताका आमी एकठांय करपाचो प्रयत्न करतले। हें स्वप्न जें गोंयकाराचें आसा हें स्वप्न साकार करपाचो प्रयत्न करतले। पक्षाच्या सध्याचे केंद्रीय समितीक 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्या। 15 फेब्रुवारी सावन सगळ्या मतदारसंघांनी समित्यो नेमपाचें काम सुरू जातले। उपरांत 2 वर्सांनी ह्योच मतदारसंघ समित्यो नवी केंद्रीय समिती वेंचून काडटल्यो। मतभेद खूब जातात। तुमकां खबर आसा गोंयांत कितले पक्ष प्रादेशीक नवे आयले आनी कितले जाण ते व्हांवून गेले, पण आमचो पक्ष सातत्यान आपले अस्तित्व विधानसभेत राखून राविल्लो एकूच पक्ष। आणि हांव उतर दिवपाक सोदता तुमकां, जो पर्यंत आमी हा जन्म आमी जो पर्यंत आसा तो पर्यंत हे अस्तित्व अशेंच कोणी काही दुबाव करपाची गरज ना। जो पर्यंत आमी आसा हा जन्म म्हणला तो पर्यंत हे अस्तित्व भोगो पक्षाचे कोणूच मिटोवंक शकचो ना। आमी ते सातत्यान दवरून फुडें व्हरपाची आमची तयारी दवरिल्ली आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।